नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोकणी खबरापत्र. वचूया मुखेल खबरांकडेन. 6 आणि 11 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर बिहारात वेंचणूक प्रचार पावला तेंगशेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत अमित शाह हांणी भौशीक सभांनी महागठबंधनाचेर सोडले टिकास्त्र. गोंयांत पडिल्ल्या अवकाळी पावसाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक दिलो आदार. प्रति हेक्टरा फाटल्यान 40,000 रुपयांची लुकसाण भरपाय दिवपाची केली घोषणा. बोरयेचो नवो पूल आताच्याच न्हय जाल्यार फुडारांतल्या कितल्याशाच वर्सां खातीर महत्वाचो थारतलो. ह्या पुलाच्या उबारणे खातीर लोकांनी सरकाराक जमीन हस्तांतरणाच्या बाबतीत सहकार्य करचे. सुभाष शिरोडकार. राज्य सरकारान तरेकवार महामंडळा खातीर नव्या अध्यक्षांची केली नेमणूक. आतांच्या आमदारां सयत आदल्या आमदारांचो आसा हातून आस्पाव. आणि खेळात आयसीसी बायलांच्या संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तीत आयज उपांत्य फेरयेत भारत खेळटा ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडा आड. काल जाल्ल्या खेळात दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान निमण्या खेळांत जोडलो जागो. आणि आता खबरो विस्तारान. बिहार विधानसभेच्या वेंचणुकेचो प्रचार आता तेंगशेर पावपाक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मुझफ्फरपुरांत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या प्रचार सभेत वांटो घेतलो. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय जनता दलाक सोंपोवपा खातीर वेंचणुकेत देवला असो आरोप तांणी प्रचार सभेत उलयतना केलो. बिहारांतल्या लोकांक वायट उतरां दिवपी फुडाऱ्यांक काँग्रेस पक्षान बिहारांत वेंचणूक प्रचार सभेत आमंत्रीत केल्या असो आरोप लेगीत तांणी ह्या वेळार केलो. इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है. जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया. साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है. ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है. कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है. संवसारात एकवटेन छठी मैयाचो जय जयकार सुरू असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रीय दलाचे फुडारी छठी मैयाचो अपमान करपाच्या कामात गुंतल्यात अशी टीका प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है. दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं. आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं. उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है. आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? छठ महापर्व युनेस्कोच्या संवसारीक दायजाच्या वळेरीत पावपा खातीर आमचे सरकार यत्न करता अशेंय तांणी मुखार सांगलें.
छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है। हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। जरा पूरी ताकत से बताइए, जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? लालू आणि राबडी देवीच्या राज्यात जंगल राज्याक लागून बिहार पुरायपणान काबार जाल्लो असो आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि लेखीसराय प्रचार सभेत उलयतना केलो। 6 नोव्हेंबराक जावपी मतदाना वेळार बाणाच्या निशाणीक मत दिवन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीक जैतिवंत करचो असो उलो केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मारलो। ये चुनाव जो है किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भेष बदलकर जो जंगल राज आने वाला है वो जंगल राज को रोकने का चुनाव है। नालंदा ने जंगल राज देखा है। लालू राबड़ी के शासन में पूरे बिहार में 38 नरसंहार हुए थे। 20 साल में नीतीश जी के शासन में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। 31 ऑक्टोबर म्हळ्यार सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती। या फाटभुंयेर पुराय देशभर राष्ट्रीय एकता दीस मनयतात। आयच्या भारताच्या निर्मणेत सरदार पटेल हांचे योगदान महत्वाचे आसा। तांचो एकतेचो संदेश दिवपा खातीर भारतभर रन फॉर युनिटी मॅरेथॉनाचे आयोजन केलां। गुजरातांतल्या एकता नगरात 1 ते 15 नोव्हेंबर मजगती भारत पर्वाचे आयोजन जातले, जातूंत देशभरातली संस्कृती, शिल्पकला आणि लोककलेचो संगम पळोवपाक मेळटलो अशी माहिती बिहारात घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिली। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर केवड़िया कॉलोनी में जो भव्य परेड का आयोजन हो रहा है, सरदार पटेल साहब का आजादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में और एक भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। इस बार रन फॉर यूनिटी को स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबराकडेन काय थळाव्या खबराकडेन। मोन्था ह्या चक्रीवादळाक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत पडपी अवकाळी पावसान थळाव्या शेतकारांक व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। ह्या फाटभुंयेर गोंय सरकाराच्या वतीन ह्या शेतकारांक आदार करपा हेतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्य शेतकरी अंतर्गत आधार निधीची घोषणा केल्या। समाज माध्यमाचेर संदेश घालतना लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक प्रति हेक्टरा फाटल्यान 40,000 रुपयांचो आधार सरकारान मंजूर केला। हो आधार निधी शेतकारांक ह्या वर्साच्या डिसेंबर मेरेन खात्यात जमा करतले अशें उतर लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात दिला। मिस्टर गोंयकारांक आनी विशेष करून शेतकऱ्यांक हांव कळोवपाक सोदतां की फाटले 4 दीस कंटिन्युअसली गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडत आसा। म्हाका खबर आसा हाका लागून भात शेतीचे खूब मोठे नुकसान जाल्लें आसा। आमी पळयता खरें म्हटल्यार ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात भात शेतीची लागवड सगळ्या आमच्या शेतकऱ्यांनी केल्ले आनी एकंदर रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 20% पीक हें चडूय मेळपाचें आशिल्लें, बट टायमार कापणी जावंक ना आनी कापणी जावपाच्याच टायमार जो पावस आयलो त्या पावसा खातीरच हे खूब मोठे लॉस आमच्या सगळ्या शेतकार भाव आनी भयणीक सहन करचें पडलां। हांव मुद्दाम तुमकां कळोवपाक सोदतां की हे जाल्लो लॉस हो सरकाराच्या मार्फत 40,000 रुपया पर हेक्टर, मॅक्झिमम 4 हेक्टर म्हणजे 1,60,000 रुपया पर्यंत व सरकारांतल्यान कॉम्पेन्सेशन हे येता त्या डिसेंबर पर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांक ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड आसा आनी ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड ना म्हणजे जे ओरल एग्रीमेंटाचेरूय जे शेत लायता ह्या सगळ्या जाणांक हे 40,000 रुपया पर हेक्टर हे कॉम्पेन्सेशन आमी दितले। राज्य सरकारान राबयल्ल्या म्हजे घर ह्या येवजणेचे अर्ज लोकांमेरेन पावोवपाच्या हेतान सध्या गोंयच्या साबार मतदारसंघांनी कार्यावळी आयोजीत जातात। आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी परवरे तशेंच साळगांव हांगा ह्या येवजणेचे अर्ज वितरावपाची कार्यावळ आयोजीत जाली। परवरे आयोजीत जाल्ल्या कार्यावळीत उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी येवजणे खातीर अर्ज करपाच्या प्रक्रियेचेर उजवाड घालतना लोकांनी गडबड करपाची गरज ना आनी प्रशासकीय पावंड्यार दर एकाक फावो तें मार्गदर्शन आनी आदार मेळटलो अशें नमूद केलें। आत्ता आपल्याक फॉर्म घेवपाक जाय, हेची गडबड करपाची गरज ना। सगळो कार्यक्रम आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार प्रत्येक पंचायतींनी तेजो वेगळो शेड्यूल दितले आनी त्या प्रमाणे थंयसरूच येवन तुमचो फॉर्मूय भरून घेतले, तुमचे डॉक्युमेंटेशनूय करून घेतले आनी कंप्लिटली फॉर्म हे सबमीट करतले। सगळ्या जाणांक फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर सगळे कोमुदीदार, गव्हर्नमेंट प्रोग्राम, प्रायव्हेट लँड हे सगळे फॉर्म भरपाक जाय आनी त्याच्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर प्रत्येकाक सनद दिवपा खातीर असोच हांव हांगासर येतलो आनी सनद दितलो। साळगांवां जाल्ल्या कार्यावळीत उलयतना विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या येवजणेचे गरजे भायर राजकारण केलां असो आरोप मुखेलमंत्र्यांनी केलो। 1972 सावन घरां बांदून रावपी लोकांक सरकार अचकीत बेघर करपाक शकना आनी तांकां तांच्या घराचो हक्क मेळोवन दिवपा हेतानूच ही येवजण राबयल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। म्हजे घर ही योजना ही सामान्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर आसा आनी तेजे घर हे रेग्युलरायज करपा खातीर आसा। आमी विरोधकांक इतकेंच सांगताले कितें म्हणून म्हजे घर योजनेक विरोध करूं नाका, राजकारण सायडीक करुया म्हणून। राजकारण करपाचें जाल्यार मागीर करुया, बट रावता त्या मनशाचें घर जे तेणी आपली आमी तशें म्हणटा मनीस जल्माक येता आसतना कांय घेवन येयना आनी वयता आसतनाय बी कांय घेवन वचना, तो पुराय आयुश्यांत एकदांच घर बांदता। आपले सगळें कितें आसा ना तितकें जे घाण दवरता आनी घर बांदता, तो रीण काडटा, बायलेची वस्ती बँकेत दवरता आनी घर बांदता। हो फॅक्ट आसा। मॅक्झिमम सामान्य मनीस 10 ते 12 लाख रुपयान आपले घर बांदतात, चडांत चड कितें तरी वेवस्थीत बांदता आनी तें घर जावचें। म्हजे घर येवजणेचे अर्ज वितरावपाच्या कार्यावळीत सावड्डे हांगा उलयतना ह्या येवजणे अंतर्गत आस्पावीत साबार पैलूंचेर मुखेलमंत्र्यांनी उजवाड घातलो। खंयच्याय मनशान जमीन विकती घेवन लेगीत थंय आसत, पूण प्रशासना कडल्यान फावो तो परवानो
आणि मालकीचो हक्क दाखोवपी कागदपत्रां नासत जाल्यार ते घर लेगीत बेकायदेशीर थारतले आणि फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर म्हजे घर येवजणे अंतर्गत ही साबार कागदपत्रां आणि परवाने लोकांनी मेळोवचे अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. आपल्याच जागेन आपूण घर बांदलां. जे बरेच जाण म्हणटा म्हाज्या जागेन हांवें घर बांदलां, तूं कोण आडोवपी काय म्हणून. आनी व्हडलीं घरां बांदल्या थोड्या जाणांनी. जागोय आपलो न्ही, पूण जाय तशी व्हडलीं घरां बांदल्या. पण तें घर कायदेशीर न्हू. तुज्या जागेन जरी तूं घर बांदता आसत जाल्यार तुका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ऑक्युपन्सी फारीक करपाक जाय. ती फारीक करूं ना, फाल्यां सकाळीं कोण तरी उठून जर केस घातली जाल्यार तेंय घर इल्लिगल घर जाता. त्या ती 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचें प्रायवेट जागेत बांदलेलें घर सुद्दां आपल्या जागेन किंवा आपूण 200 स्क्वेअर मिटर जागो घेवन आपूण घर बांदलां पण लायसन काडूंक ना जाल्यार तेंय घर आसतलें. हांव परत सांगता, म्हणजे जागो विकत तुवें घेतला आनी घर बांदलां पण तें घर सुद्दां कायदेशीर जायना अनलेस एंड अंटील तूं कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑक्युपन्सी घेवना. तें घर सुद्दां आमकां रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन जो आमी कायदो केला त्या कायद्याच्या अंतर्गत तेंच्यांनी एप्लाय करचें आनी त्या घराक त्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन आनी ऑक्युपन्सी खातीर जितके पयशे तितकेच आमी तेजेर फायन घेयना ते त्यांनी पयशे भरचे. म्हज्या घर येवजणेची घोषणा जाल्या उपरांत विरोधी पक्षांनी ह्या येवजणेच्या विरोधात तरेकवार गजाली लोकांच्या तकलेत घालून तांकां भ्रमित करपाचो यत्न केलो. पूण ही येवजण सरकारान खंयच्याच खाशेल्या जाती वा जमाती खातीर न्हय जाल्यार मेळून दिवपाच्या हेतान राबयल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी शिरोडा हांगा जाल्ल्या अर्ज वितरण कार्यावळीत स्पश्ट केलें. म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो, म्हज्या सगळ्या भावांची घरां जी आहा पळय न्हू ही रेग्युलरायज जावपाक जाय. तो खंयच्याय जातीचो आसतलो, SC आसतलो, ST आसतलो, OBC आसतलो, जनरल आसतलो, सगळ्यांची घरां जो मूळ गोंयकार आसा जो गोंयांत रावता 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं 15 वर्सां म्हणजे आयज तेका जवळपास 30 वर्सां कमीत कमी जाली. बरें ते आता परत प्रेस घेऊन सांगता भायल्यांचीच घरां खंय जाता. अरे हांवें पळयलें आतां जी घरां दिताले आमी सांग्याची सर्टिफिकेट दिताले. कोण येयलो वेळीप, दुसरो कोण फ्रेंडांडीस, तिसरो कोण गावडे, चवथो कोण नायक. अरे हे कोण? हे मूळ गोंयकार न्ही. हेंची घरां जर रेग्युलरायज जाता जाल्यार हांच्या पोटान कित्याक दुखता? अरे इतकी वर्सां तुमी आसले तेन्ना करूंक ना, आतां जर करता आसत जाल्यार कित्याक तुमच्या पोटान दुखचें? आणि हेच सांगपा खातीर हांव मुद्दामून आयज शिरोडान येयला. शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर हांणी नव्यान उबारपा आशिल्ल्या बोरये पुला विशीं उलयतना हो नवो पूल फकत तात्पुरत्या वापरा खातीर न्हय तर फुडारांतल्या 50 वर्सां परस चड काळा खातीर वापरात येतलो. तेन्ना ह्या पुलाच्या बांदणे खातीर गरजेपुरती जमीन लोकांनी सरकाराक हस्तांतरण करप गरजेचें आसा अशें सांगलें. पूल वयल्या वयर वाऱ्यार बांदूंक शकनात आणि त्या खातीर जी कमीत कमी जमीन लागतली तितलीच सरकारान घेवपाचो निर्णय घेतला अशें लेगीत तांणी स्पश्ट केलें. बोरये ब्रिज जो आसा ताजे खातीर जे जमीन एक्वायर केल्ली ही विथ मिनिमम लोकांच्या मागणेनुसार लोकांच्या सांगणेनुसार मिनिमम जमीन जी आसा ती एक्वायर करून करपाक केल्ली. म्हणजे दिसमान म्हाका दिसता की आतां जेन्ना तो प्रोजेक्ट इज कमींग इन द फायनल स्टेज फॉर टेंडरींग तांकां लक्षांत येयचें की आमकां आनी थोडी जमीन जाय पडटली. So they have put additional requirement of 20 square meters. म्हाका दिसना की लक्षांत घेयात येदो व्हडलो प्रोजेक्ट वीच वी आर कंप्लेनिंग फॉर द कंस्ट्रक्टिंग फॉर द नेक्स्ट 50, 100, 150, 200 वर्सां वचपाचो उरपाचो. मागीर दिसता की 20-22 जावं म्हणल्यार व्हडलें मोठें म्हाका मातशें लोकांनी सहकार्य कर की लोकांनी जी पूल आसा पळय तो हवेक बांदपाक मेळना. इट हॅज टू बी समवेअर ऑन द लँड. सो तातूंत भितर इतली जमीन घेतल्या तर आनी 20-22 जावं मोठे कशें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यांतल्या महामंडळाच्या फुडारपणात म्हत्वाचो बदल करतना आदल्या आनी आतांच्या आमदारांच्या महामंडळाचे मुखेली म्हण आयज नेमणूक केली. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांची गोंय राज्य मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष म्हण जाल्यार साळगांवचे आमदार केदार नायक हांकां गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदार जाल्यार मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांकां सांडपाणी आनी मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष म्हण नेमल्यात. आदले आमदार चंद्रकांत कवळेकर हांकां कला अकादमीचे अध्यक्ष म्हण जाल्यार शिवोलेचे आमदार दयानंद मांद्रेकार हांकां गोंय राज्य ST आनी OBC अर्थीक उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष जाल्यार मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांकां बालभवनाचे अध्यक्षपद दिलां. ते भायर कुठ्ठाळेचे अपक्ष आमदार आतानियो वाज हांकां गोंय खादी ग्रामीण आनी उद्देग महामंडळाचे अध्यक्ष म्हण
जाल्यार गोविंद पर्वतकर हांकां गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कायम दवरल्यात। ते भायर भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्रीपद सोडिल्ले आलेक्स सिक्वेरा हांची कायदो आयोगाच्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक केल्या। लोकांचो सार्वजनीक प्रवास सुरक्षीत आणि सुखरूप करपा हेतान गोंयच्या येरादारी संचालनालयान आयज अधिसुचोवणी जारी करतना राज्यांतल्या साबार सार्वजनीक सेवा दिवपी गाड्यांनी लोकेशन ट्रॅकिंग यंत्र तशेंच आपतकालीन बटन बसोवन घेवप बंधनकारक केला। हाका लागून गाडी खंय वता तशेंच आपतकालीन परिस्थितीत प्रवाशांची मजत करपाक प्रशासनाक शक्य जातले। साबार गाडयांनी 30 नोव्हेंबर मेरेन ही दोनूय यंत्रां बसोवन घेवप गरजेचें आसा अशें स्पश्ट केलां। त्या उपरांत गाडयेचे फिटनेस नूतनीकरण करपाच्या वेळार वा अचकीत तपासणेच्या वेळार ह्या यंत्राची तपासणी करतले अशें ह्या अधिसुचोवणेंत सांगलां। आनी आतां घेवया खबरापत्रांत एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 10:30 बजे, सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। दोनापावल हांगा एका बंगल्यार 20 एप्रिल 2025 ह्या दिसा घातात गोंय पुलिसांनी आयज मोहम्मद अली हाका अटक केल्या। मूळ उत्तर प्रदेशातल्या सहारनपूर हांगाचो मोहम्मद कळंगूट हांगा रावतालो। दोनापावलच्या धेंपो विस्ता ह्या बंगल्यार घातिल्ल्या दरोड्यांत मुखेल गुन्यांवकाराक मोहम्मदान मदत केल्ल्याचे स्पश्ट पुरावे पुलिसांक मेळिल्ल्यान पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दरोडो घालपा खातीर घर सोदपाक आनी दरोडो घालपाक लेगीत मोहम्मदान मुखेल आरोप्याक मजत केल्या। उपरांत मुखेल आरोप्याक ताणें गुन्यांव केल्ल्या उपरांत आपल्या घरांत आलाशिरो दिल्लो। अटक केल्ल्या मोहम्मदाची गुन्यांवकारी फाटभूंय आसून वास्को पुलिसांच्या हद्दीत ताच्या आड खुनी हल्लो करप आनी सशस्त्र कायदो प्रकरणात हे आदी अटक जाल्या। ह्या दरोड्या संबंधात ताका काल अटक करून दंडाधिकाऱ्यान 5 दिसांची न्यायालयीन बंदखण ताका फरमायल्या। फोंडेचे आदले आमदार सर्गेस्त रवी नायक हांचो पुतळो आनी स्मारक उबारपाचो थाराव आयज फोंडे नगरपालिकेचे बसकेंत संमत जालो। तशेंच प्रस्तावित रिव्हर फ्रंट गार्डन प्रकल्पाक रवी नायक हांचे नांव दिवपाक आनी शासकीय इमारतीत रवी नायक हांचे चित्र लावपाच्या थारावाकय ह्या बसकेंत मंजुरी मेळ्ळी। फोंडे नगरपालिकेचे बसकेंत आदी सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपली। नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी पालिकेच्या बसके विशीं आनी तातूंत घेतिल्ल्या थारावा विशीं सविस्तर म्हायती दिली। आज हांव सांगता दिसता की फोंड्यान आयज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणा, काल जेदो स्विमींग पूल म्हणा, जे आयडी हॉस्पिटल जवळ जवळ 242 खाटांचे हॉस्पिटल आयज अशें सुसज्ज हॉस्पिटल उबें आसा हे तांकांच लागून। जावं आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणा, ज्यो सरकारी इमारती ज्यो आज फोंड्यान दिसता सगळ्यो आसूं, मामदार बिल्डींग आसूं, जावं ते RCS भवन आसूं, जावं मागीर सगळ्यो जितल्यो फायर स्टेशन आसूं, खंयच्योय आसूं न्ही, ज्यो सरकारी इमारती ज्यो आज आमकां दोळ्या मुखार दिसता आनी फोंडेचो विकासा बाबतींत तुमकां कांयच सांगपाची गरज ना। जावं रस्ते आसूं, जावं कसल्यो रिटेल कितेंय जावं ते बारकायेन पळयताले आनी तेचे बारकायेन अशें लक्ष आसतालें। असो भान थोर आमचो नेतो आमचे वतीन आनी आमकां खरेंच भरपूर दुख्ख जालो। आनी आतां वचूया खेळा मळार। गोंयांत म्हापशेच्या दयानंद बांदोडकर क्रीडा संकुलांत 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगतीं भारतीय जिमनॅस्टीक संघटनेच्या वतीन 14वी ॲक्रोबॅट जिमनॅस्टीक आशियाई वस्तादपण सर्त 2025 आयोजीत जाता।
या सर्तीत आशियातले तरेकवार जिम्नॅस्टिक सर्तक वेगवेगळ्या सर्तीत एकामेका आड झुजतले. सर्तीचे संयोजक मनोहर कामत हांणी हे सर्तीविशीं सविस्तर माहिती दिली. It is for the first time the Gymnastic Acrobatic Championship, Asian Championship is happening in India. We have gymnasts from 8 countries. We have different Asian formats in different age groups. There are 4 age groups: 11 to 16, 12 to 18, 13 to 19 and senior group. Each of these age groups will have participation in women's group, women's pair, men's pair, mixed pair, women's group and men's group. The competition format is based on 3 basic competition areas. One is the balance routine, the second is the dynamic routine. Based on the performances in these 2 routines, the groups will be finalized for the combined routine, and the championship is decided based on the overall 3 routines of the gymnasts. आणि आता क्रिकेट. संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या बायलांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज भारतीय पंगड आदले बसतार ऑस्ट्रेलिया पंगडा आड निमण्या खेळात जागो मेळपा खातीर खेळटा. हो खेळ मुंबईच्या डॉ. DY पाटील खेळा संकुलांत सध्या सुरू आसा. ऑस्ट्रेलिया पंगडान कुरू बावलो जिखून पहिली फलंदाजी घेतली आणि निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान 49.5 षटकात सगळे गळे वगडावन 338 धावण्यो केल्यो. मजगती काल जाल्ल्या खेळात दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान इंग्लंड पंगडा आड उल्लेखनीय खेळ खेळटाना 125 धावण्यांनी जैत जोडून निमाण्या खेळात आपली सुरवात निश्चित केली. दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान 50 षटकांनी 319 धावण्यो नोंद केल्यो. त्या बदला इंग्लंड पंगडान 42 षटकां भितर सगळे गडे बाद जावन फकत 194 धावण्योच केल्यो. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 6 आणि 11 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर बिहारात वेंचणूक प्रचार पावला तेंगशेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत अमित शाह आणि भौशीक सभांनी महागठबंधनाचेर सोडले खर टिकास्त्र. गोंयांत पडिल्ल्या अवकाळी पावसाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक दिलो आदार. प्रति हेक्टरा फाटल्यान 40,000 रुपयांचे लुकसाण भरपाय दिवपाची केली घोषणा. बोरयेचो नवो पूल आताच्याच न्हय जाल्यार फुडारात कितलीशीच वर्सां लोकां खातीर थारतलो महत्वाचो. ह्या पुलाच्या उबारणे खातीर लोकांनी सरकाराक जमीन हस्तांतरणाच्या बाबतीत सहकार्य करचे. सुभाष शिरोडकर. राज्य सरकारान तरेकवार महामंडळा खातीर नव्या अध्यक्षांची केली नेमणूक. आतांच्या आमदारां सयत आदल्या आमदारांचो हातून आसा आस्पाव. आणि खेळात आयसीसी बायलांच्या संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तीत आयज उपांत्य फेरयेत भारत खेळटा ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडा आड. काल जाल्ल्या खेळात दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान निमाण्या खेळात जोडलो जागो. आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव जावन आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.